जालें ऑलरेडी तुमकां दिसना पूण ऑलरेडी तुका लायफ पार्टनर मेवलो. सगळे ब्रादर उलयता आनी हांव कितें म्हणटा आमी कसले मागणी म्हणटा फकत जेजू कडेन वयता डिमी घालता सायबीन माय कडेन बसता डिमी घालता दी 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 रोजरी करता सगळीं सारकी सगळीं फ्रेंडां सगळीं भयणी विचारता सगळीं आवय बापूय म्हाका सगळीं आमची सोयऱ्या बिऱ्या विचारता तुमचें लगीन जायना गो हांव म्हणटा जातलें जातलें तें जातलें म्हण ताका म्हणिन आसलें हां पूण जातलें म्हणटालें ए तुमची वर्सां धांवता केन्ना जातलें अहें बीन म्हणटालें सारकी आनी मागीर कितें जालें मागीर आमी सिस्टराक गेले न्हू चेंज जालें मायंडसेट आनी ते ब्रादर एकटी सिस्टरीक येयली न्हू तिचे गोंगट्याक तिणी एक बेल घातलो आनी तिचो बेल तिणी सांगलो ताका काड म्हणून सांगलो ते प्रे केलें तूं आत्ताच्या आतां इल जालें म्हणून मागीर तेन्ना आमचें सगळें मायंडसेट चेंज जालें कितें आवय ती तर रोकडीच इल जाता थँक्स गिविंगान आर्गा तुका जेजू तुजें आनी मागीर कितें जालें हय जाणा बरो आमी कितें केलें घरा येयलीं आनी आर्गां दिवन म्हण लागलीं आर्गां जेजू आनी तेणी सांगलें न्हू तुका कसलो लायफ पार्टनर जाय ते तुमी पॉयंट्स बरोवन काडा म्हणजे तेचे आनी ते मॅच जावंक जाय आमी कितें करता एकट्याचेच मॅच जायत जाल्यार ते मागीर लायफ बरें जायना न्हू ताका लागून आमी जेजू कडेन घालूंक जाय जेजूक सांगूंक जाय जेजू हे दोनी पळय तुका कसले लायफ पार्टनर जाय तुका कितें जाय कसलो पेमेंट जाय कितें जाय गव्हर्मेंट संडे सॅटर्डे हॉलिडे जाल्यार तुमी सगळे बरोवन काडा हय तुमी सगळे एका पेजीचेर बरोवन काडा तुमकां कसलो जाय तो आनी मागीर आमी तशें न्हू केलें न्हू सगळे पॉयंट्स बरोवन काडले तेचे मॅच जाता जाल्यार आनी मागीर न्हू सोयरीकत येयली न्हू तरी हांव सांगता तेका हांव येयना हांव म्हणटा येयना म्हणटा हांव आसूंक म्हणटा तरी म्हणटा ते म्हणाले यो गो बेश्ट तरी पळय म्हणालो हांव कितें केलें बेश्ट चुडीदार घातलेलो एकटी भयणीक घेतली आनी बेश्टे वचोन देवळान वचोन पळोवन येयली ते आनी हय म्हटलें बेश्टेत कित्याक म्हाका आतां लायक कितें आसलें खबर हें आतां जावचें ना कित्याक ह्यो जेजूचें मानिना न्हू ताका लागून तो मायंडसेट आसलो म्हाजो मागीर आमकां खबर नासली न्हू तूं एकटें बिलीव केलें तूं एकटेंच बिलीव कर तूं घोरापो साल्व जातलो Acts 16:31 बरयलां तें आमकां खबर नासली न्हू मागीर मागण्यांनी येवन येवन मागीर सगळें कळ्ळें आनी मागीर तो येयलो गेली पयलीं तेणी पास केलें म्हाका सगळें जालें आनी मागीर कितें म्हणूंक लागलो आतां सगळें हें जालें न्हू सगळें आतां हिंदूचें करचें पडटलें आतां म्हाका सांगूंक लागलो तुका याद करचें पडटलें हांव कितें करता म्हाज्या भयणीक फोन मारतालें म्हाका पळय गो म्हणटा हांवें सगळें जेजूक लागून हांवें सगळें सोडलां न्हू म्हाज्या जेजूक लागून आं आनी ताका लागून आतां परत म्हाका त्या लायफान वचो नाका न्हू म्हणून हांव कितें म्हणटालें वडीन केरलाच्यो 2 टिकेटी काडल्यो आनी आमकां पोटा धाडले पोटा गेले आमी थंय मागीर ते हांव सद्दी नुस्तें खातालें म्हणटकूच ते मागीर ते सद्दी खातो म्हणा तूं नुस्तें खाता जाल्यार हांवूय खाता आपुणूय खावंक लागलो आनी चेंज जालो आनी मागीर भयणी सांगलें कित्याक आतां तूं म्हणलें तो मी नवेच जावन येतलो म्हणलें आतां तो चेंज जाला तो मी नवेच जावन येतलो पयलीं सकाळीं वयता खरेंच पोटासून येयली आनी तो बी नवेच जालो तेणी सगळे उपास बिपास करताले ते सगळे सोडले सगळे आपुणी तेका पूण खूब टेस्टींग येयले मागीर ते सगळे जाले आनी मागीर तो मागीर जेजूकूच हें करूंक लागलो मागण्या घेवंक लागलो मागीर प्रेयराक बीन येतालो आनी मागीर जालें अशेंच करून मागीर थंयच आमी न्हू प्रेयराक सद्दी वयताले ब्रादरीच्या टिचिंगेन आमी खूब भोंवतालीं आहा प्रेयराक हांव आनी म्हाजी भयण आनी आमची आनीकूय फ्रेंडां आहा खूब जाणां कोणी सांगलें पुरो ब्रादर मेवच्या पयलीं कोणी सांगल्यात पुरो खंय नायट विजल आहा खंय गेलीं आमी वर्ड ऑफ गॉड सारकें ना म्हटल्यार धांवता कांयच सारकें कोणी सांगल्यात पुरो फादर येयला बरो सारको प्रे करता हात दवरता धांवता गेलीं धांवून गेलीं आनी एक आमचें मायंडसेट आसलें कोणी बरी ना आमच्या फॅमिलीन न्हू फोन मारताली फादर आसतलो आतां आमी फोन मारता फादर 4 यो येतालीं वयतालीं तांकां घेवन आनी फादर एक बाटली दितालो पिवपाक आनी आल्मेताची आनी ती बरी जाताली सारकी हें आमचें मायंडसेट आसलें आमी फॅमिलीकूय घेवन धांवतालीं सीक पडली फॅमिली धांवली ती फादरी कडेन आनी अशें आसलें आनी ती खरेंच बरी जाताली फादरीच्या हितूनूय आनी मागीर कितें केलें आमी मागीर थोडे दिसांनी थंयच आमकां फोन मारूंक लागली आतां आमकां ब्रदर मेवलो न्हू आतां चेंज आतां तांकां सगळें वर्ड ऑफ गॉड लूक 4:18-19 हें वाचा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी बरी जाली तुमी म्हणीत रावा हेतून तुमचें चेंज जातलें आनी त्या उतरान तांकां पेकोळी मेळोंक लागली मागीर आनी बायबलांतलींच न्हू उतरां आनी तो वायट बूक दिला तो हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड तो आमी कोंकणीन बरयला न्हू
तो कोंकणीतलो तो वायट बूक हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड तेतूनय ते वाचून वाचून तांकां पेखोवणी मेळोंक लागली आनी मागीर ती सेट फ्री जाली आनी आतां आमी कितें करता तांकां कोणी आमकां सीक पडलो कितें सांगलें न्हू आमी तांकां तुमकां वायट बूक ना तुमचे कडेन वाचा तो बूक वाचल्यार तुमकां पेखोवणी मेळटली आतां तितूर ती सेट फ्री जाता मायंड सेट चेंज जालो न्हू तुमी तोय करूं नाका भिकाऱ्याची मागणी मागूं नाका तुमी कोण माग फाटलावदार आनी मागीर आतां आमकां कोणी सांगता न्हू प्रे कर म्हणून आमी तुका प्रे करिना म्हणून सांगता तांकां आमी तुमकां वर्ड ऑफ गॉड दिता कित्याक प्रे ती भिकाऱ्याची मागणां भिकाऱ्याची आमी न्हू म्हणून आनी मागीर जालें न्हू मागीर सगळें आमी आतां देवाच्या उतर घडटा आनी फाटल्या दिसांनी न्हू हालींच न्हू ऑक्टोबरान कितें जालें ऑक्टोबरान न्हू हांव शॉपार वयताली ती हांव न्हू पडली सो थंय तेणी कितें केलें एक वणो आसलो आनी ते वण्यान कापेत धापलेले आनी ते कापेतीचेर हांव पांय पडलो आनी म्हाजो पांय असो जालो क्यूज आनी हांव पडलें आनी म्हाका चलोंक जायना मातशें अशें कुटेत थंयच येयली हांव घरा येयली आनी बाजाराकूय गेली कुटेतूच म्हणजे आमकां कोणाक कितें दिवंक जाय आसलें हांव थंय मातशी डिप्रेशन केस आहा तांकां शिकोवपाक वयता ताका लागून थंय कितें दिवंक जाय म्हणून गेली न्हू आनी मागीर घरा येयली आनी पांय जेवली बिवली आनी सगळें केलें आनी न्हिदोंक गेली बेडीचेर जाल्यार उठ्ठाना पांय जड चलोंक जायना आनी हांवें म्हटलें जेजू हो पांय जावन आहा तुजो पांय आनी जेजूक तो हे फ्रॅक्चर नासलें न्हू तशें म्हाकाय फ्रॅक्चर नासचें ना म्हाज्या पांयांकूय साम 20 to 14 म्हणटा न्हू जेजूच्या हाडां सगळीं जॉयंटांसून भायर सरलेलीं पूण ताका फ्रॅक्चर जावंक नासलो आनी तेजे काळी सारकें मेणा भाशेन कळलेलें तशें म्हाजें म्हटलें पांय जावन आसा हो फ्रॅक्चर ना हो पांय तुजो आनी अशें म्हणून हांव सारकें प्रेयर करूंक लागलें आनी 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी म्हाजो पांय बरो जाला आनी ते पिक्चर आहा एक जेजूचें प्रेशन ऑफ क्रायस्ट काय पिक्चर आहा न्हू जेजू को मारता तो हांव पिक्चर पळयत रावलें जेजू ह्या पांयाचेर म्हटल्यार तुवें चाबूक घेतल्या आनी म्हाजो पांय बरो जाला हय म्हणून म्हाका चलोंक बीन जायना आनी मागीर आनी फाल्यां म्हाका तांकां थंय वचून शिकोवपाक वचोंक जाय आसलें आनी तो हुस्को आसलो म्हाका म्हणजे आतां हांव चलोंक जायना म्हाका आतां कशें वयतली कितें वयतली आनी म्हणलें घोवाक म्हणलें म्हाका मातशें म्हणलें डॉक्टरागेर व्हर म्हटलें आनी डॉक्टर कितें जालां तें कळोंक जाय न्हू चलोंक जायना म्हणून हांव वता म्हणून वयलें म्हाका तेणी उखलून दोतोरागेर चलोंक जायना न्हू आनी मागीर डॉक्टरागेर गेली डॉक्टर म्हणलो तुका तेच्या पयलीं हांवें न्हू मागणें केल्लें हांव जेजू डॉक्टरा कडेन वयता हो डॉक्टर न्हू हो तूं जेजू म्हाका चॅक करताय आनी थंय नर्शी आसल्यो न्हू त्यो नर्शी न्हू एंजल म्हाजें हें सगळें म्हूण सरावंडींग आहा तें आनी तो कितें सांगता तितलें तूं सांगता म्हाका जेजू एक्सरे म्हाजो नॉर्मल येयला म्हणजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येयल्या हांवें पयलीं मागणें केल्लें आनी डॉक्टरागेर गेली डॉक्टर म्हणालो तुका पांय आला तुजो पडलेलो हय म्हटलें तर ओके एक्सरे काडून पळोवंक जाय म्हणून ओके म्हटलें कित्याक म्हाजो एक्सरे नॉर्मल कित्याक हांव जाणा न्हू जेजूची कूड म्हणटकूच म्हाजे कुडीक कांय नासचें ना फ्रॅक्चर बिक्चर हांवें पयलींच उलयल्लें एक्सरे काडलो आनी तो कंप्युटर घातला आनी झूम करता बारीक मोठो करता सारको आनी आरे तूं म्हटलें कितलोय बारीक मोठो कर म्हटलें म्हाजो पांय जावन जेजूचो म्हटलें ह्या पांयाक म्हटलें फ्रॅक्चर ना जेजूक फ्रॅक्चर नासलें तर म्हाकाय फ्रॅक्चर नासचें ना आनी मागीर न्हू हय म्हणीत रावलें आनी तेणी केलो झूम करता परत पळयता आनी हांवें म्हटलें तूं कितलोय पळय म्हटलें आनी पळोवन जाल्यार मागीर घोवाक आपयलो आनी म्हणलो ताका म्हणलो फ्रॅक्चर ना गो म्हणल्यार प्रेज गॉड म्हणल्यार तो डॉक्टर होच पळयता प्रेज गॉड आनी मागीर घरा म्हाका कशें करून वचोंकूच जाय जेजू हांव नकू हांव कशी वयतली कितें वयतली पूण फाल्यां म्हाका वचोंक जाय म्हणजे वचोंक जाय हांव वयतलीच जेजू फाल्यां ते तूं कशें येता फाल्यां म्हाका म्हटलें बरें चलपाक बीन बरें जाता गो म्हटलें ते म्हणाले प्रेज गॉड म्हणाले तर फाल्यां हांव म्हटलें घोवाक घेवन येता कित्याक फाल्यां घोवाक हॉलिडे आहा म्हणलें दिवाळीची म्हटलें तेन्ना हांव म्हटलें घोवाक म्हटलें ओके म्हणालें प्रेज गॉड म्हाका चलोंक जायना हांव फेत उलयता म्हाका चलोंक बीन कांयच जायना हांव फाल्यां वयतली आनी मागीर न्हू जालें न्हू मागीर ब्रादरीचे छत्तीसगडाक एक टॉक आसलें ती बायलेक तो हातीचें हिलींग करतालो हात कसो 3 फावटी केलें ताका म्हणजे हात वयर सोरो नासलो तिचो ती हातीचें म्हणटा हांव म्हाज्या पांयाचें म्हणटालें म्हणजे पांय हील जाला आनी जेजूच्या गायांनी बरें जालां तिका तें हिलींग ताका मागणें म्हणटा तितलें हांव रिपीट करतालें आनी मागीर रातचें न्हू कितें जालें म्हाजी बोटां मातशी न्हू अशी हालूंक लागली पांयाची हांव रातची प्रेज गॉड म्हाका चलोंक जाता आनी मागीर जालें मागीर उठली आनी पळय जाल्यार पांय तेकलो जमडी आनी मातसो हात कुटेत जालो प्रेज गॉड चलता म्हणटा आनी थंयच मागीर एकदांची थंयच कुटेत एकदां दुसरे दिसा जालो न्हू दीस मागीर गेली हांव थंयच बँडेज बांदलेली ती बांदली आनी गेली
तर मातसो तुला कितें जालां म्हाका कांय ना म्हणटा जेवच्या घाय आनी ऑलरेडी बरी जाल्या म्हटलें हांव चलता भोंवता सगळें करता मागीर जालें मागीर तिका हांव थंयच हांव चलोन चलोन एकदां थंय गेली आनी प्रेज गॉड कित्याक आमकां कित्याक सांगता हांव तुमकां पळय तुमकां कितें जालें न्हू सोमतेच न्हू तेन्नाच उलोवंक जाय तुमी रावंक खंय हांव दुखलो जाल्यार थंयच सैतान घट धरता हांवें तर म्हाका फ्रॅक्चर म्हटलेलो जाल्यार म्हाका फ्रॅक्चरूच मेळटलो आसलो हांवें ती सगळी कॅन्सील केली उतरां थंय तुमी कितें जालें न्हू पडल्यार सुद्दां सोमतेच तेन्नाच कॅन्सील करूंक जाय जेवच्या गायांनी हांव बरी जाल्या म्हाजो पांय जावन जेजू क्रिस्ताचे म्हाका फ्रॅक्चर ना साम 22:14 म्हणटा जेजूक फ्रॅक्चर नासलो आमकांय फ्रॅक्चर नासलो आमी ती उतरां उलयल्यार न्हू देवाची उतरां येवन काम करता नाल्यार सैतानाची उतरां काम करता तूं तर म्हणशी दुखता सैतानाची उतरां घेवन सैतान आनी आपलें काम करता ताका लागून आमी कोणाचेर विश्वास आसा रेज गॉड मागीर आनी एक टेस्टिमनी आलीच फाटल्या दिसांनी न्हू म्हाका केसोय जाली पयलीं म्हाका केसोय जाताले न्हू तेन्ना खूब केसोय म्हणटा तुमकां खबर आहा न्हू कशें जाता तें हांगा फाटीं हांगा जाली म्हणटकूच तुमकां खबर आहा खंय जाता ती आनी त्रास कस सोडीत आसले जेच्या नांवान तूं जेजून म्हाका सिरापांतलें सोडयलां गॅलसियन 313 तें म्हणीत आसलें हांव आनी म्हणटा न्हू केसोय आदी कसो श्राप सोडीत आसलें आनी हांव सगळें करतालें एक दीस कितें जालें 2 दीस दुसरे 2 दीस जाले दुखोवंक लागता म्हणून आनी कस सोडीत आसली तिका हांव जेजूच्या नांवान कस सोडल्या जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या जेजून म्हाजे सगळे चिरापांतले म्हाका सोडयलां म्हाज्या फॅमिलीक सोडयलां सगळें हांव म्हणीत आसलें मागीर कितें जालें एक दीस न्हू आमी थंय शिकोवंक वयतालीं न्हू थंयसर न्हू ती आपुणूच फुटली म्हाका खबरूच ना फुटली ती आनी म्हटलें प्रेज गॉड म्हटलें आनी मागीर कितें जालें ती फुटली न्हू फुटोवन मागीर तुमकां खबर आसता न्हू येद्दो मोठो बुरोक जाता व्हडलो फुटली म्हणटकू आनी कितें जालें सकाळीं फुटली न्हू आनी सांजची पळय जाल्यार सारकी बँडेज कर पॅक सारकी हांव सगळो भाजून येयलो आनी कांयच बुरोक ना कांयच ना आनी बँडेज बीन करपाचें ना पळय गॉड Praise God. Thank you, Jesus.